लेवीशास्त्र चॅप्टर 12. भुरग्याच्या जल्मा उपरांत ओस्तोरेची शुद्धी. इस्रायल पोरजेन सांबाळूंक सर्वेस्परान मोइजेसाक ही शिकोवण दिली. गर्भेस्त ओस्तोरी प्रसूत जावन एक भुरगो जल्मल्या उपरांत ती 7 दीस पर्यान अशुद्ध, जशी ती म्हयन्याच्या रक्त समयार अशुद्ध. 8व्या दिसा भुरग्याची सुनत करची. मागीर ती आनिकूय 33 दीस अशुद्ध उरतली. ती सारकी रक्तां मेकली जाय पर्यान. ह्या म्हणसर तिचो शुद्धीचो दीस पर्यान तिणें कितेंच पवित्र आफुडचें न्हय. न्हय म्हूण पवित्र स्थानांत भितर सरचें न्हय. तिका चेडूं जल्मल्या उपरांत ओस्तोरी 14 दीस पर्यान अशुद्ध, जशी ती रक्त समयार अशुद्ध. मागीर ती आनिकूय 6 दीस सारकी शुद्ध जाय पर्यान अशुद्ध उरतली. तिचो शुद्धी करचो दीस येतोच तिचें फळ चेडो व चेडूं जावं ती सर्वेस्पराच्या तंबूच्या दारार याज्ञिकाशी वर्साचो एक मेंढरो भेटेक आनी एक कोवडो व पारवो फारीकपणाचे भेटेक घेवंक येतली. याज्ञीक तिका सर्वेस्परा मुखार भेटयतलो आनी तिचे शुद्धेक फर्मायलोली रीत पाळटलो. मागीर ती रिती प्रमाणे शुद्ध जाली. तर हें एके ओस्तोरेन परसूत जाल्या उपरांत करूंक जाय. एक मेंढरो हाडूंक तिका तांक ना जाल्यार 2 कोवडे व 2 पारवे घेवन ती येतली. एक भेटेक आनी दुसरो फारीकपणाचे भेटेक आनी याज्ञीक फर्मायलोले रिती प्रमाणे तिची शुद्धी करतलो आनी ती रिती प्रमाणे शुद्ध जाली. देवाचें उतर हें.